नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फाटले 4 वर्सांत गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान फॉरेनात रोड शो इव्हेंट जायरातींचेर मोडल्यात वट्ट 19 कोटी रुपया. वर्स 2023 ते 24 हे एकाच वर्सा 14 कोटींचो खर्च. विधानसभेत लेखी जाप. गोयचे पर्यटन चुकीच्या दिकेन पर्यटनात सुधारणा करपाची गरज. विद्यमान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक काडचो. काँग्रेसीचो आमदार कालूस पेरेराची मागणी. बारावीची बोर्डाची परीक्षा सुरू. सोमारा जालो पयलो पेपर. गोंयभर 20 केंद्रांनी विज्ञान, कला आनी वाणिज्य शाखेची मेळून वट्ट 17,718 भुरगीं दितात बारावीची परीक्षा. चिमला वाठारांतल्या 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेली. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची म्हायती. दोशींचेर करतले खर कारवाय. मंत्री शिरोडकार उलयलो. नादोड्या जुव्यावेल्या आयकॉनिक पदपुलाची मंत्री हळर्णकारान थळाव्या लोकप्रतिनिधी सयत केली पळोवणी. पुलाक गेल्यात वेऱ्यो. थळाव्यांनी उक्तायल्लो हुस्को. मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो चर्चा. आता पळयात खबरो विस्तारान. सोमारच्यान बारावेची परीक्षेक सुरवात जाली. आयज विद्यार्थ्यांचो पयलो पेपर जालो. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी व्यावसायिक शाखांचे मेळून 17,718 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले. ही परीक्षा 1 मार्च मेरेन वट्ट 20 केंद्राचेर सुरू आसतली. सोमारा परीक्षेचो पयलोच दिसा आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून आयली. पयलो पेपर कसो गेलो हाचेर विद्यार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. Way earlier, like 2 months before, and it was a good experience. It was an easy paper. Yes, this was the first paper. How do I feel? I actually feel good after answering the paper because it went according to my expectations. I had prepared everything well, and my teachers, whatever notes they had given to me, everything came according to that. So I'm very satisfied with my paper. Sorry? Yes, it was a nice paper. Thank you. एक्सपिरियन्स कसो आसलो? पेपर म्हणटा तो एकदम बेस्ट आसलो, सिंपल आसलो, म्हटल्यार आन्सर बेस्ट आसलो. प्रिलिमी सुद्दां मातसो टफ आसलो, पण बोर्ड म्हणजे बोर्ड पेपर पळयताले कंपेरेटिवली हो खूब इजी आसलो. कितें प्रॉब्लम बी फेस जाले? ना प्रॉब्लम तशें फेस ना. म्हणजे सगळे फॅसिलिटीज पण सगळे बरे आसले आमकां आनी पेपर एकदम बरो जालो. म्हणजे तशें सेंटरार प्रॉब्लम काय ना हॉलान? ना हॉलान काय तसो बरो आसलो पेपर, इजी आयलो. आणि कितें प्रॉब्लम्स बी कितें फेस जाले? ना आमची टिचर्स कोऑपरेटिव्ह आसली, बरी आसली. म्हणजे पेपर बरो गेलो? हय, पेपर बरो गेलो. तशें कितें हांगा प्रॉब्लम बी काय नासले? कांयच नासले, सगळे बरे आसले, टिचर बी बरे आसले. 12th एग्जामीचो आज फर्स्ट पेपर जालो. कसो गेलो तुमगेलो? पेपर बरो गेलो. तुमी खंयच्या स्कुलाचे? कितली स्कुलां कितलीशी आसा स्टुडंट्स खूब जनाचे? म्हळ्यार कितले कंडक्टर 12थाक? ओके. तुमी खंयची स्ट्रिमीचे? आर्ट्स. आनी एग्जाम टायम टेबल बी कसो आसा? तुमी म्हळ्यार पेपर्स आसता पळय, गॅप आसा, कशें आसा? चिमला वाठारांत सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल आसात. अश्यो कागाळी उदका स्त्रोत खात्याक आयिल्ल्याची म्हायती उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. ह्या बेकायदेशीर बोरवेलांची पळोवणी करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला अशें तांणी सांगलें. ज्या लोकांनी बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात तांचेर कारवाय करतले. तशेंच 5 ते 10 लोकां मेरेन दंड घालतले अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें.
म्हाका नजरे हाडून दिल्ल्या प्रमाणे चिंबल ह्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारलेले आसात। सादारणसो आंकडो आयकूं येता ते प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ताणें नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्ट्रो इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून। सो आमचे एस्ट्रो इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वील सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड। एक दुसरें ज्याणी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतले। आनीक तशें एक्टांत प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन म्हाका 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता। सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय, परमिशन मागून करपाक जाता। इलिगली अशा प्रकारचे काम करप बरोबर न्ही। त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून जाता तितली कडक एक्शन घेतली वता। जस्ट व्हेरीफाय हाव मेनी बोरवेल्स आर देयर इन रियलिटी एक दुसरें म्हटल्यार आनीक हाव इट वॉज नॉट ऑब्जर्व बाय अवर जेई और एईज दॅट आय विल ऑल्सो व्हेरीफाय। ओके तेजे एक्शन घेतलो तुमी जेईचे कितें म्हटलें एक्शन घेतलो पयलीं जावन येवनी न्ही फॅक्ट्स मुखार येवनी पयलीं नंबर ऑफ वेल्स व्हेरीफाय टू बी व्हेरीफायड नंबर ऑफ वेल्स विच आर इलिगली डग। विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे टेन्शन घेवचे न्हय एक उत्सव म्हणून पळोवचो परीक्षे संदर्भात कसलें टेन्शन आसल्यार हेरांक शेअर करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या परीक्षा पे चर्चा हे कार्यावळी वेळार केलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यां कडेन संवादूय साधलो। नमस्ते। परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम सातत्यात नवे फावटी म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी देशातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक संबोधित करताले। 10वी आणि 12वी ह्या परीक्षेचे टेन्शन घेवचे न्ही आणि परीक्षा कशा पद्धतीत म्हणजे स्पर्धात्मक जरी असले असत जाल्यार म्हणजे न टेन्शन घेता तो उत्सव या पद्धतीत कशी मनोवची अशे बऱ्या पद्धतीचे डिस्कशन देशभरांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या स्टुडंट्सांक हांगा डिस्कशन करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन सगळ्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें। पेरंट्सांनी भुरग्यांचेर परीक्षेचें टेन्शन घालचें न्ही, पेरंट्सांनी भुरग्यांचेर करियराचें टेन्शन घालचें न्ही, तांच्या मदीं असलेले सुप्त गुण तांच्या मदीं असलेली पॅशन ही वळखची आणि ताच्याच खातीर तांच्यांनी भुरग्यांक मोटिवेट करचें। त्याच बरोबर भुरग्यांकूय तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें की तुमी टार्गेट दवरचे बट ते टार्गेट म्हणजे मार्क्सांचे टार्गेट दवरचे बट ते टार्गेटाचे मार्क्स पडूंक ना म्हणून खंय तरी डिप्रेशनान वयचें न्ही। आपलें मन हे सदोदीत उक्तें करचें, आपलें मन हे सदोदीत घरांतल्या किंवा आपल्या प्रिय व्यक्ती कडेन उलोवचें जेणे करून आपल्या मनाचेर केन्ना टेन्शन येवचें ना हें तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें। एनवायरमेंट आसतलें किंवा पॅशन आसतली ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन देशातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक मोटिवेट केलें। म्हाका दिसता ते सदोदीत सगळ्या खातीर प्रेरणादायी आसात। तांचे आयचे भाशण हे देशातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर खरोखरूच विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर एक मोटिवेटिंग भाशण आशिल्लें। भाशण आसून ते एक चर्चात्मक आशिल्लें म्हणूनच खरोखर गोंयच्या सगळ्या विद्यार्थी आनी टिचर्सांच्या वतीन परत एकदा माननीय मोदीजींच्या ह्या मोटिवेटिंग परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमात हांव परत त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। देव बरें। घोडगेवाडी ते पणजे मेरेन वचपी कदंबा बशीचे वेळापत्रक परतून वेळार सुरू जातलें अशें आश्वासन पर्वरे मुख्य कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यान दिलां अशी माहिती प्रवाशांनी दिली। फाटल्या 15 दिसां सावन घोडगेवाडी ते पणजे मेरेन वचपी कदंबा बशीच्या वेळापत्रकात बदल जाल्ल्यान घोडगेवाडी सावन पणजे येवपी प्रवाशांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले। हाका लागून ह्या प्रवाशांनी पर्वरे कदंबा डेपोत धडक दिली। फाटल्या 15 दिसां सावन घोडगेवाडी ते पणजे मेरेन वचपी कदंबा बशीच्या वेळापत्रकात बदल जाल्ल्यान घोडगेवाडी सावन पणजे येवपी प्रवाशांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले। वेळापत्रकात बदल जाल्ल्यान लोकांक कामाक वचपाक कळाव जातालो। वेळापत्रकात अचकीत बदल जाल्ल्यान असुविधा निर्माण जाल्या अशें प्रवाशांनी सांगिल्लें। बस वेळार ना जाल्यार म्हयनाळो पास आनी स्मार्ट कार्डाचो कितें उपेग असो प्रस्नय प्रवाशांनी उप्रासिल्लो। हाका लागून ह्या प्रवाशांनी पर्वरे कदंबा डेपोत धडक दिल्ली। घोडगेवाडीच्या प्रवाशांनी पर्वरे कदंबा डेपोत धडक दिवन तांच्यो समस्या सांगल्यो। उपरांत प्रवाशी पर्वरे कदंबाच्या मुख्य कार्यालयांत गेल्ले देखून अधिकाऱ्यांनी बशीचो वेळ पयलीं आशिल्लो तसो करतले अशें आश्वासन दिल्ल्याचे प्रवाशांनी सांगलें। कदंबा घोडगेवाडी कदंबाने मी आज कामावर येतो अपडाऊन करून आणि गेली 15 दिवस आज घोडगेवाडी कदंबाचा प्रॉब्लेम चालू आहे। डेली कदंबा येत नाही। तसंच आज जो टायमिंग होता घोडगेवाडीतून सुटण्याचा 5:30 तो आज घोडगेवाडीचा टायमिंग आज अचानक बदलून 7चा केला। त्याच्यामुळे पुढे आज कामावर यायला आम्हाला रोज लेट यावं लागतं आणि पंचिंग असल्यामुळे
डेली आम्हाला तिकडे त्यांची तापवणी हे करावं लागते, सहन करावं लागते आणि आज पायलट करून रोज 50-100 रुपये घेऊन आम्हाला तिकडे कामावर पोचावं लागते. त्याच्यामुळे आमचा हेवी प्रॉब्लेम झालेला आहे. तर आज आम्ही त्याच्यासाठी आज हा प्रॉब्लेम घेऊन आज परवरी डेपो आज गेलो. त्या डेपो व्यवस्थापकांनी सांगितलं की आज तुमची टायमिंग आम्ही पूर्वरत होतो तर आज करतो म्हणतात. हेड ऑफिसला आलो आणि तिथे पण ते बर्वे सरांना भेटलो आणि तुमचा जो टायमिंग आहे पहिलीचा 5:30 तो आज परत आम्ही चालू करतो आणि कदंबा जी काय आहे रेग्युलर मध्ये जी काय येत नाही ते रेग्युलर करतो. घोडगेवाडी, मोरला आणि उसप ह्या कदंबा 3 कदंबा रेग्युलर होते तशा आम्ही करतो म्हणून आम्हाला आश्वासन दिलं. त्याच्यासाठी आज बर्वे सरांचं आणि आज डेपो व्यवस्थापकांचं आज बरोबर त्यांचं सगळ्यांचं मी धन्यवाद आभारी आहे. तसंच आज गोमंतक यांचा रिपोर्टरचं आज त्यांना मी धन्यवाद देतो. आम्ही पहिली कदंबा 15 दीस विकासून 1 दीस वयता, दुसऱ्या विकान 1 दीस अशी कदंबा येऊंक लागली. ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम जालो म्हणून आम्ही डेपोन येयलो. डेपोन येवन आमी सांगले की आमकां कदंबा कित्याक लागना, टायम चेंज जालो. तर तेंचे सांगले कितें तुमचो कितें प्रॉब्लेम आसा. आमी सांगले तांकां प्रॉब्लेम आमचो एकूच आसा, आमकां रेग्युलर टायमची कदंबा जाय, उसप, घोडगेवाडी आनी मोरले आणि टायम टू टायम जाय. आणि आम्ही आता सर कायम कामाक येता, रेग्युलर आम्ही कामाक येता. पास काढले आम्ही सर 15 दीस झाले, माहीत झाले 15 दिसाचे माहीत झाले. तर आम्ही आता पास ॲडव्हान्स आम्ही ऑफिसान भरता. ते पासाचे आता 15 दीस आमचे फुकट गेले. प्रायव्हेट बसीन दिसाक 100 रुपया लागता सर. 15 दिसाचे सर कितले झाले. मागीर आम्ही अख्खू पेमेंट कितें हेका बशीकत घालपाचो आणि भुरग्या बाळांक आम्ही कितें घालपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक साम. गोयची आर्थीक राजधानी मडगांव शारांत सध्या पार्किंगेची समस्या उप्रासल्या. दिसभर शारांत येरादारीची कोयणी जाल्ले चित्र पळोवपाक मेळटा. मात आतां हाचेर मडगांव नगरपालिकेन हायड्रॉनिक पार्किंग वेवस्थेचो उपाय काडला. पळयात पुराय बातमी. गोयची आर्थीक राजधानी मडगांवांत वचत थंय येरादारीची कोयणी. खंयच्याय रस्त्यान वच आपल्या गाडये सयत ट्रॅफिकान अडकून उरताच. ट्रॅफिक समस्या सुटावी जावंक जायना थंयच आतां पार्किंगेची समस्या उप्रासल्या. मजगतीं मडगांव नगरपालिकेन हाचेर उपाय येवजण काडल्या. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हायड्रॉनिक पार्किंग वेवस्था प्रकल्प उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली. मात हाचेर लोकांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आसात. हायड्रॉनिक पार्किंग आयली म्हण काय ना, पूण हायड्रॉनिक पार्किंग जे पळय आहा ते कशी चलतली म्हण तें पळोवपाक जाय. ताजी पयलीं ताजेर सारकी थरोव स्टडी करपाक जाय. जशें हाडलें बी बसयलें म्हण जायना. लायट गेल्यार कितें जातलें, हायड्रॉलिक ते फेल जाल्यार कितें जातलें हें सगळें विचार करून करपाक जाय. आनी हायड्रॉलिक पार्किंग जे पळय करता त्यो कितल्यो गाडयो तातूंत भितर जातल्यो आनी ताजो मेंटेनन्स कितलो जातलो आनी ही गाडयो कितल्यो येतल्यो. नाजाल्यार तांचो चड जावन गाडयो कमी आयल्या ताजो उपयोग ना. हाजेर सगळो पयलो विचार जावपाक जाय आनी ताजो प्रोजेक्ट फिजिबल रिपोर्ट लोकां मुखार येवपाक जाय. हायड्रॉलिकाक चडसो अमको आसा, अमको खर्च आसा, अमकी गाडी जातल्यो, अमकी मेंटेनन्स आहा, हो रिपोर्ट एक पब्लिकेच्या मुखार येवपाक जाय. कित्याक आफ्टर ऑल ते पब्लिकेचे पयशे ना, सरकारान कितें हो प्रोजेक्ट सारको ना तो प्रोजेक्ट सारको ना आसतना पेंडींग उडयता, बंद उडयता. तुमी जाणा स्काय बसी प्रोजेक्ट कितें केल्लो पळय, स्काय बस इतले कोट्यांनी खर्च केलो, प्रोजेक्ट मागीर रिवोक केलो. मडगांव कंजेशन म्हळ्यार कितें आहा ट्रॅफिक प्रॉपर आमकां थंय गाडी पार्क करपाक जागो ना आनी प्रत्येक मनीस आपल्याले ओन 4 व्हिलर घेवन येता आनी ते जागो सोदता खंय दवरतलो खंय जागो मेळत ना. इवन ते मार्केटिंगा येयल्या पसून थंय गाडी पार्क करतलो कितें मार्केटिंग करतलो म्हणल्यार पसून ते आमकां हें ना, सुविधा ना. आज व्हडले मडगांवां बिल्डिंगी येयल्यात. एक्चुअली तांकां बिल्डिंगेचे सर ग्रावंड फ्लोरार एक्चुअली पार्किंग आसा. एज पर प्लॅन पळयल्या न्ही तांकां पार्किंग ग्रावंड फ्लोर येता. पूण ते ग्रावंड फ्लोराचे शॉपो घालून ते व्हडले बिल्डींग बांदतात आनी तांच्या पार्किंगाक जागो खंय आसा म्हण ते जागयना ते. हेंय आसा प्रॉब्लेम. प्लस आमचे मडगांवाक सामके खंय खंय भोंवन सामके जागोच ना दवरपाक. तेजेर गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाचें, कोण मदीं पार्क करता ते पयलें अशें करून थंय पुलीस दवरचे अशें आनी आमची वाहतूक सुरळीत जावपाची अशी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. मडगांव पार्किंग म्हळ्यार कितें प्रॉब्लेम आहा तूं पळय, थोड्या कडेन बोर्ड कितें लायल्ले आसा ओनली स्कुटर पार्किंग. थंय सगळे गाडयो लायता. बरें गाडये आमकां जागो खंय आसा. प्रत्येक जाण मनीस आपल्याले हें करता, कोणाले स्कुटरी आहा तेच गाडयो घेवन येता. आतां कोण गाडयेनूच भोंवतो वेगळो आहा न्ही. प्रत्येक एकाच घरांतलो मनीस 2-3 जाण गाडयो हाडपाक लागले मागीर दवरप खंय त्यो, हो प्रॉब्लेम जाता न्ही. दुसरो कितें जाता पळय, दुकानवाल्यांक माल घेवन येता तेन्ना पुलीस जापतो ट्राफीक येयल्यार तांकां फायन मारता. मागीर तेंच्यांनी माल दुकानकारांक दिवप कसो, कित्याक आमी टॅक्स फारीक करना.
एक 5 मिनटां पुलीस रावना ते म्हणटा तुका आमी फायन मारता म्हणटा तुवें गाडी नो पार्किंगाचेर लायला म्हणटा ते तो व्हडलो प्रॉब्लेम जाता न्ही. पार्किंगाचें कितें जालां जे आमी पयलीं पार्किंगाक RCC स्ट्रक्चर पार्किंग केल्ले पयलीं ते आमी सगळें आतां हायड्रोलीक पार्किंग करता. कावन्सिलाक आमी 20 तारखेर मिटींग दवरल्या कावन्सिलाची. त्या कावन्सिलाक आमी रेक्टिफिकेशन घेवपाचें तें कळ्ळी. आमी हें दवरता प्रेजेंटेशन दवरिल्लें. हातूंत आमकां दोन फायन जाता हायड्रोलीक पार्किंगा भितर. आमचे पयलीं सगळी 1100 स्क्वेअर फीट 1100 स्क्वेअर फीट जागा वताली. ह्या हातून व्हेकल्स इतलो सेम पार्क जातात पूण आमची जागा 400 स्क्वेअर मीटर वता. बाकीचे 650 स्क्वेअर मीटर जागा उरता स्पेस कळ्ळी. आनीक हेंय बरें जाता की पार्किंगाचे हेंय बरें दाखयलें सारकें. सो आमी ते सगळें रेडी आसा. पर्सनल आपूण प्रेजेंटेशन फक्त आमी ताका हेंच ग्रीन सिग्नल दिवपाचें उरलें. फक्त आमचे कावन्सिलाची मिटींग जाता. कावन्सिला एप्रूव जातकीर आमी इमिजिएट धाडटा. पावसाळ्यांत जाता आनी विदीन 6 months ताणें फक्त ताणें म्हणल्यार फावंडेशन घालपाकूच टायम लागतलो. बाकीचे तेजे सगळें स्ट्रक्चर जे आसा पळय तो रेडीमेड सगळो हाडून हांगा असेंबल केलो वयता. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फॉरेन टुरिस्टांक आकर्षित करपा खातीर गोंय सरकारचे पर्यटन खाते वेगवेगळे उपक्रम राबयता. हातूंतलो महत्वाचो उपक्रम म्हळ्यार परदेशांत आयोजीत जावपी रोड शो, इव्हेंट आनी जायराती. फाटले 4 वर्सांत हे सगळ्याचेर सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यात परदेशांत आयोजीत केल्ले रोड शो, इव्हेंट आनी जायरातींचेर वट्ट 19 कोटींचो खर्च केला. अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटले 4 वर्सांचे 19 कोटींचे हे खर्चात वर्स 2023 ते 2024 हे एकाच वर्सात 14 कोटी 54 लाखांचो खर्च केला. हातूंत जून 2023 न्यूयॉर्कातल्या टाइम्स स्क्वेअराच्या डिजिटल होर्डिंगांचेर गोंयची जायरात करपाक 1.97 म्हळ्यार लागीं 2 कोटी मोडल्यात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आनी काँग्रेसीच्या कार्लोस फेरेरान एकठांय विचारिल्ल्या प्रस्नात विधानसभेत मेळिल्ली कांय म्हत्वाचे खर्चाची जाप अशी. फाटले 4 वर्सांत परदेशांतले रोड शो, इव्हेंट, जायरातींचेर 19 कोटींचो खर्च. हे 19 कोटींतले वर्स 2023-24 हे एकाच वर्सात मोडल्यात वट्ट 14 कोटी रुपया. जुलय 2023 ह्या वर्सात जर्मनीत आयोजीत जाल्ले इंडिया समर फेस्टिवला खातीर 2 कोटी 42 लाखांचो खर्च. एप्रिल 2023 ह्या वर्सा फ्रँकफर्ट, ज्युरिच, व्हिएना आनी पॅरिसांत जाल्ल्या रोड शोंचेर 1 कोटी 90 लाखांचो खर्च. फेब्रुवारी-मार्च 2024 ह्या वर्सा स्पेन, ऑस्ट्रिया आनी पोर्तुगालातले रोड शोचेर 1 कोटी 94 लाखांचो खर्च. ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्सा सिंगापूर आयोजीत जाल्ले ITB एशिया कार्यावळीचेर 1 कोटी 70 लाखांचो खर्च. नोव्हेंबर 2023 ह्या वर्सा लंडन जाल्ले वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट कार्यावळीचेर 1 कोटी 69 लाखांचो खर्च. ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्सा जपानाक जाल्ले टुरिझम एक्सपोचेर 1 कोटी 45 लाखांचो खर्च. प्रॉब्लेम कित्या खातीर आमचे डबल इंजीन सरकार चलना. विजा ऑन अरायवल म्हणजे आसूंक जाय आशिल्लें. ते गोंयांत विजा ऑन अरायवल फेसिलिटी ना. ती कोणाची चूक? तुमी सेंटरा कडेन तुमी वयले इंजिना कडेन पर्स्यू करून ते करूंक जाय आशिल्लें. ते सरकार करना. म्हणजे सरकार फक्त हप्ते घेवपाक चालू आहा. सरकाराचो फोकसूच हप्त्यांचेर आहा. टुरिझम प्रमोशन म्हणून करतात ते टुरिझम प्रमोशन ताजेर मिटर लायिल्लो आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. सो म्हाका दिसता जे टुरिझमान वाडोवंक जाय ते गोंयकार टुरिझम एक्सपर्ट जे आसात हांगा गोंयांत खूब जाण आसात जे फुकट गोंयचो टुरिझम वाडोवपा खातीर हेल्प करपाक तयार आहा. तांचो हेल्प घेवपाची गरज आहा. ओगीच कोण एक्सपर्ट हाडले, इन्फ्लुएन्सर हाडले. इन्फ्लुएन्सर कोण? तुमी इन्फ्लुएन्सर कसले हाडटले? बरे इन्फ्लुएन्सरांनी सांगिल्लें आहा की गोंयचो टुरिझम डावन जाला. तांचेर तुमी केसी घालतले. केसी घालून जालें? केसी घालून आमचो टुरिझम इम्प्रूव जातलो? इज इट नॉट अ फॅक्ट की व्हिएतनामाक गोंयांत लोक येवपाक जाय आशिल्ले ते लोक व्हिएतनामाक वतात, ते इंडोनेशियाक वतात, ते थायलँडाक वतात, ते श्रीलंकेक वतात. हें इज इट नॉट अ फॅक्ट? कझिनो जे खेळपाक येतात ते आज जे कझिनो तांणी हें केलां कितें तें ग्रॉस गेमींग रेव्हेन्यू तो जो थंब रूल GSTचो लायला ताजे खातीर कझिनो ऑपरेटर हांगा घालूंक लागले, श्रीलंकेक कझिनो घालूंक लागले. इज दॅट नॉट अ फॅक्ट की युअर टुरिझम इज अफेक्टेड? सो तुमकां प्रॉब्लेम खंय आहा तोच तुमी इवॅल्युएट करना. एज अ रिजल्ट तुमकां सोल्युशन मेळना. की आतां सरकार कोट्यांनी मोडटा आनी ट्युरिस्टां हाडूंक वतात. आतां
तूं इतले कोटेनी मोडटा तेन्ना एक टायम्स स्क्वेअर न्यूयॉर्क तूं थिंगा कोटेनी मोडटा पयशे एडवर्टिजमेंट एक बिलबोर्ड घालपाक एक हें स्क्रिनाचेर घालपाक आमचे गोंयचे कितें मेळ्ळा ताका कसलो फायदो आतां तूं एक ऑलमोस्ट 2 कोटी तूं मोडले थिंगा आतां तें तुवें रिकवर केला क्रॉस केला नाल्यार बेश्टे फॉल्गां मारपाक गेले तुमी आनी थिंग ते एडवर्टिजमेंट दिले कोणें सांगलें देखून तो हें बिजनस करून सोदता देखून तुवें ताका हें दिलें सो ऑल्सो टुरिजम मार्ट्स पोत्तात तेन्ना दुसऱ्या देशांत चिंतून करूं जाय तूं बेश्टो गेले जाल्यार फॉल्गां मारले तुगे वीथ योर स्टाफ यू आर गोईंग देर एंड हॅवींग अ हॉलिडे एंड पुटींग फेसबूक फोटोज आनी सगळे गायले Does that bring us revenue? Does that bring us any better status are we from what we were before? Or it's just wasting money because you have money budgeted for all these things, whether budgeted or we are going for supplementary budgets just to recover your costs. And this is why I say that we need to focus on our priorities and then we will get good quality tourists. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. मंत्री रोहन खंवटेचे पर्यटन मंत्रीपद काडून उडोवचे अशी मागणी आमदार ॲडव्होकेट कालूस फेरेरान केली. गोंयांत बाबत दर्जाचे पर्यटक येतात हे गोंयच्या पर्यटन खात्याचे अपेस अशें कालूस म्हणटा. पर्यटन खात्यात कितें बदलपाची गरज आसा हें आमचे सरकार आयले उपरांतूच आपूण सांगतलो अशें कालूस उलयलो. कितें सिस्टम चेंज करपाची गरज आसा टुरिजम मिनिस्टरान? भरपूर आसा. फर्स्ट आय थिंक टुरिजम मिनिस्टर शुड बी चेंज्ड. कित्याक you see the decline of tourism has come from them. The rest how it should be done is when our government comes in the chair, I will tell you exactly what should be done. Getting third class tourists here. We are not getting quality tourists. And why are we not getting quality tourists? Because this is the decline of tourism infrastructure which we are seeing over here. How they are not being able to manage the tourism department? In January when we opened the newspapers or our social media sites, we found that the tourism department was inviting tenders for some sort of a consultant to help to guide the tourism promotion board. Have you seen the tender? I call it a fraud. Why is it a fraud? Because it says detailed tender, doesn't tell you what work you're supposed to do. What's your scope of the work? If you don't have scope of the work, this will be a channel just to flush out money which is being received by the government through these so-called consultants. I've spoken in the assembly, we got to get rid of these consultants. Many years, the government of Goa has run without consultants. You can have in specialized projects, unique projects, you could have a consultant. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.